नमस्कार. हेडॉनच्या या आयच्या भागात तुमचे सगळ्यांक येवकार. विषय असा काँग्रेसीचो आनी म्हाका दिसता ही अशी मुलाखत जाका खुबशे गोंयकार रावल्यात आनी आमचे बरोबर आसात गोंय प्रदेश काँग्रेसीचे अध्यक्ष जॉन बाब फर्नांडीस. जाणी वादळ तर तयार केलांच, पण त्या वादळांतल्यान कितें भायर सरतलें तेंय म्हाका दिसता तेच सांगपाक शकतात. सर, स्वागत तुमचें. जॉन बाब, पयली गजाल म्हळ्यार तुमी दिल्ली बी वचून आयले, जे फाटले 1-2 सप्तकां भितर बोवाळ जालो. मागीर तुमी अध्यक्ष आसात काय अध्यक्ष ना हाचेर एक बोवाळ जालो. एक चित्र तयार करपाचें हें जालें की तुमकां काडटात म्हणून. वॉट हॅपन्ड इन दिल्ली? तुमी वचून दिल्ली म्हाका दिसता दिग्विजय सिंगाक मेळ्ळे, राहुल गांधीक मेळ्ळे. तुमकां तुमचे सेंट्रल लिडरशिपा कडच्यान कितें मॅसेज मेळ्ळा? राहुल गांधीक शुक्रारा दिसा हांव मेवलो. इट्स अ मॅटर ऑफ कर्टसी. पार्लमेंट आसतना हांव पार्लमेंटान मेवताच तांकां आनी ब्रिफींग करता. आनी दिग्विजय सिंग बाब म्हजो मित्र, आमी फोनार उलयता. दिल्ली गेल्यार हांव ताका मेवता. पण तशें कांयच नासलें. दिल्ली हांव त्या कामाक वचूं ना. कांय प्रेसान हेडलायन आनी रिपोर्ट आयले म्हणून. हांव गेल्लो म्हाजें सदांचें काम करपाक आसलें. जेन्ना तुमी मेळ्ळे ह्या लिडर्सांक तेन्ना डेफिनेटली जें कितें फाटले 1-2 आठवडे कोफुसांव तयार करपाचो प्रयत्न जालो ताचेर तुमी उलयलेच आसतले न्ही? ऑर यू मस्ट हॅव ब्रीफ्ड देम अबाउट सर्टन एक्शन्स दॅट यू हॅव टेकन? No. I only briefed them because they were misguided. Information तांचे कडेन आसलें, दिग्विजय बाबा कडेन आसलें. चडशी इन्फॉर्मेशन तामिळनाडूसान वयता, because the secretary resides in Tamil Nadu, Chella Kumar. So there is some wrong information also going on that I have to correct it. म्हणटकच राहुल गांधीन कांय म्हणूं ना. He was well briefed because he has his independent intelligence source. आनी ताणें म्हाका एनकरेज केलें, तूं गोंयांत काम करता तें दुसरें आमच्या प्रांतान अशें काम जाल्लें पार्टयेन जाल्यार आमकां बऱ्या पडपाचें म्हणून. आनी चड टायम वेस्ट करनाका, बेगीन करा, कमिटी बेगीन करा म्हणून. बरें, म्हाका एक गजाल सांगात. हेजी एक्शन तुमी घेवपाक सुरवात केल्या. मीन्स ब्लॉक डिजॉल्व करप वॉज द बिगेस्ट एक्शन. No, that was not action. That was not punitive action. No, it wasn't a punitive action. It was an administrative action to reconstitute blocks. त्याच बरोबर तुम्ही काही सिनियर लिडर्साची सस्पेन्शन ऑर्डर्स काढल्यो, तुम्ही काही सिनियर लिडर्साक नोटिसीस धाडल्यो. म्हाका दिसता तुमच्या सिनियर लिडरशिपाक असली कितें पळोवपाची संवय नाशिल्ली आनी संवय मोडिल्ली बी. तांकां कोण नोटिशी बिटिशी दिनाशिल्लो फाटली कितलींशींच वर्सां. So did you create that big discomfort within the party? No, there is no senior and junior in Congress. Everybody is 5 rupee member. There is no senior and junior. If you want to know what is senior and junior, then the most senior in the Congress is me. So I have the right authority under the constitution to discipline errant party man. आणि जे हांवें सस्पेंड केले ते सिनियर न्हय. सिनियर न्हू, ते चडशे भायर गेल्ले, भितर आयिल्ले. आनी एनीवे, आय डोंट वॉन्ट टू डिस्कस दीस मॅटर. वी हॅव फूल इन्फॉर्मेशन. वी हॅव द फूल फीडबॅक ऑन देअर बॅकग्राऊंड अँड एंटीसिडंट अँड द ॲक्टिविटीज टू द पार्टी vis-a-vis द रिसंटली हेड लोकसभा इलेक्शन. मग तुमची तकल्यांत कितें आहा when you are saying की you are going to take action administrative as well as punitive? तुमची तकल्यांत आसा की फाटली एक 10 वर्सां पावरांक आसतकीर जी कांय वृत्ती तयार जाल्ल्यो, जंय काँग्रेस अल्टिमेटली बिकेम अ कोलिशन ऑफ इंट्रेस्ट रादर दॅन अ पॉलिटिकल पार्टी. तुमकां ही सगळीं जी कोलिशन्स तयार जाल्लीं, इविल कोलिशन्स तयार जाल्लीं, ती मोडून काडपाक जाय. जातूंत भितर जर कांय तुमचे प्रस्थापीत हेवीवेट सुद्दां जरी धुवन गेले, then you are not bothered. No. That फाटी कितें आसलें तें काँग्रेस न्हय. काँग्रेस म्हणजे काँग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन आसता आनी ताजे प्रमाणे पार्टी चलोवंक जाय. If you just throw the Congress constitution in the dustbin and Airam and Gairam, a coalition of interest and vested interest, तुम्ही ते group करता आनी चोरपाक येता, I am not ready to accept that is the Congress. Who was responsible for the situation? No, I wouldn't go in the past, because let us forget the past, but let us see in future this will not happen. And the garbage of the past will not be allowed to be carried forward. We have to dump this garbage and we have to give a new perception of Congress to the people of Goa that this is Congress. For last 30 years or 20 years, people in Goa don't know what is Congress because those people with vested interests who were dumped out from other parties, BJP ticket मेवना हांगा आयले, MG ticket दिवना काँग्रेसीन आयले, आणीबाणी आयली, कितें एक्शन जायत म्हणून युनायटेड गोवन्स काँग्रेसीन आयले.
मोगो काडले डिफीट जाली काँग्रेसीन आयले आनी तुमकां तो काँग्रेस फिलॉसॉफी जाणा जावपाक जाय तुमी काँग्रेसीन रावपाक जाय तुमची ते फाटली बॅगेज घेवन तर तुमी काँग्रेस येत आनी म्हणप ही काँग्रेस म्हणून म्हाका तुमकां दाखोवची पडटली काँग्रेस न्हय म्हणून काँग्रेस ही हांव सांगता जेन्ना आमी अलेक्स सिकेराचो इंटरव्यू केलो आफ्टर दॅट सस्पेन्शन ही वॉज व्हेरी वोकल इन सेईंग दॅट जॉन फर्नांडीस शूड गो अदरवायज ही वील फिनीश काँग्रेस इन गोवा लाजली तर पळयत जाल्यार लोक हांव जें कितें करता हांव रस्त्यार भोंवता लोक सांगता म्हाका अशेंच करा आमी पयले काँग्रेसीन आसले आमी मोगन गेले आतां आमी भाजपान गेले आतां तुमी तर पार्टी लीप करीत जाल्यार आमी काँग्रेसमॅन आमी परत काँग्रेसीन येतले म्हणून अशें आमकां लोक रस्त्यार सांगता म्हाकाच न्हय जे म्हजे स्पोक्स पर्सन आहा जी म्हजी टीम आसा तांकां मेवल्यार तुमचें काम बरें चल्लां अशें म्हणून दॅट इज द फीडबॅक वी आर हॅविंग इट जॉन आसप नासप जॉन रावपाक येवन हिंगा आनी जॉनान सांगून आपल्याक हिंगा घालचो म्हणून काँग्रेसीन आनी ह्या टायमार जेन्ना पार्टी ना सरकारान ना दिल्ली ना गोंयान ना सो आय एम मेकिंग अ बीग सॅक्रिफायस टू डिवोट माय टायम टू द पार्टी एंड आय एम रेडी टू डिवोट एंड गिव लिडरशीप टू द काँग्रेसमॅन इन गोवा काँग्रेसमॅन नॉट आयराम्स एंड गायराम एंड वेस्टेड इंटरेस्ट जॉन बाब एक गजाल सांगा की your entire present जी leadership आशिल्ली which was a product of maybe last 2 decades or last 1 decade when the party was in governance ते सामकी अनकम्फर्टेबल जाले एक आर्ग्युमेंट आसता की तुमी जेन्ना अध्यक्ष तेन्ना ह्या लोकांक तुमी कम्फर्टेबल करपा जाय यू आर मेकिंग देम मोर अँड मोर अनकम्फर्टेबल आनी तातूंतल्यान घडयेक आय डोंट नो वॉट वील हॅपन दॅट इज द थिंग ना तशें हांव सगल्यां कडेन बरो आसा हांव सगल्यां कडेन उलयतां म्हजेर स्टेटमेंट करता तांकां सता मेवता फुलां बसून घेवन तांच्या घरा वयता म्हाका सांगा कितें जालें तें तुमचें कांय ना तांचे कडेन तोंडबंद आसता तांचें म्हणजे ते सता उलयनात तांकां आनी कोण उलोवपा लायता कित्याक तांचे केसी आसा क्रिमिनल केसी आसा तांच्यो फायली पर्येकर बाबान आपल्या कडेन दवरल्या आनी तांकां ब्लॅकमेल करता आनी तांकां सांगता आतां जॉनाचेर स्टेटमेंट काडा कित्याक जॉन BJPक अटॅक करता तांचें करप्शन तो भायर काडटा तुमी कितें म्हणटा हो जो फाटल्या दिसांनी सगळो बोवाळ जालो ताजे फाटल्यान चीफ मिनिस्टर आशिल्ले काय तुमचे थोडे असंतुश्ट काँग्रेसमॅनच आशिल्ले ना 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 म्हाका कोणाक दोश दिवपा नाका कोण आसले नासले लोक जाणा आनी आमी जाणा भितर कोण आसले ते हांवें पयलेंच म्हटलेलें जेन्ना हांव पार्टी लीप करता वेन आय एम गोईंग टू गिव अ न्यू डायरेक्शन टू द पार्टी वेन आय एम गोईंग टू मेक आयराम एंड गायराम थिंग्स ऑफ द पास्ट रेजोल्युशन घातलां आमी तांकां परत घेवचें ना आमी जेन्ना भायरूय उडयता तांकां परत घेवचें ना आनी जे करप्ट आसले आनी जे कंटिन्यू कॉन्स्टंट डिफेक्टर आसले दे वील गँग अप आय हॅव नो रिग्रेट्स इफ दे डू बट आय वील कंटिन्यू टू डू माय वर्क तुमकां दिसता की अशे जे कांय प्रस्थापीत आशिल्ले हेवी वेट्स तांकां सरळ काडून जर कुशीक उडयले जाल्यार पार्टीक लुकसाण जावचें ना ना म्हाका तांकां खुशीक उडोवपा नाका पण तांकां तर काँग्रेसपणान अशें मानूंक नाका काँग्रेसपणान पार्टीन रावूंक नाका तांचें स्वताचें राज करपा जाय तांकां काँग्रेसीन रावपाक मेळचें ना सो आय हॅव नो पर्सनल डिफरन्सीस लॉस जातले ह्या गजालीचे कांय जावचें ना कांयच जावचें ना कांय जावचें ना ते लोक आमचे कडेन आसा तुमी पयला नार्वेकार बाब भायर गेलो कितले वोट पडले 4000 वोट पडले 3.5 बाबान चल्याक भायर दवरलो कितले वोट पडले 2500 वोट पडले चर्चिल बाब भायर गेलो कितले वोट पडले 10,000 वोट पडले लाखाचे वोट पडपाक जाल्यार 10,000 पडले डिपॉझिट जप्त जाले सो दीज आर द हेवी वेट्स who claim to be heavyweights when they are in Congress. But when they go out, we know what they are zero. तुम्ही म्हणतात की ह्या लोकांतल्यान लोक जर भायर गेले फाल्यां ते खंय तरी दुसरी पार्टीक वचून जॉईन जाले तांचे कॅन्डिडेट जाले इट वुडंट बी अ डॅमेज नॉट एट ऑल वी विश देम ऑल द बेस्ट आवर डोर्स आर वाइड ओपन एंड सच पीपल शुड लीव द पार्टी देर इज अ यंग एंड न्यू ब्लड एंड क्लीन ब्लड प्रिपेयर टू कम दिस पीपल आर द हिंडरन्स एंड स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर दीज क्लीन पीपल टू कम इन द काँग्रेस असले लोक जे आसा जे पार्टीक ब्लॅकमेल करता आनी लोकांक सांगता की दॅट वी आर द लिडर्स दे आर नॉट द लिडर्स इफ दे वे लिडर्स देन दे वूड हॅव गॉट इलेक्टेड देर वाय दे हॅड टू रश टू द काँग्रेस वेन MG Sashikala did not give them tickets dumped them out why they took shelter in the Congress then Congress you म्हाका सांगात तुमचे MLAs जे आसात एक गजाल लक्षांत येता की खंय तरी MLAs आनी पार्टी मदीं देर इज नॉट अ व्हेरी कॉर्डियल रिलेशनशीप हय पयलीं हांव येवच्या आदीं पयलीं पासून आसलें 2 ताणें रेजोल्युशन पास केल्लें CLP लिडर काडचो म्हणून
7 सही दिल्ल्यो प्रेसान आयिल्ल्यो. सो दॅट डिफरन्स वॉज दे मच बिफोर अँड दॅट इज नॉट माय मेकिंग. आय एम रेडी टू टॉक टू देम, टू इंटरॅक्ट विथ देम, and I am open. I am there with an Why there open is mind. no dialogue between legislature wing of the party and the Pradesh Congress Committee? See, as per Congress constitution, whenever there is a CLP meeting, the PCC president, who is the head of the party Correct. in the state, should be invited as a special invitee. That is not happening in Goa since I came. Whereas I invite the CLP leader as a special invitee to all my committees where he is not a member, including executive committee. The CLP तुम्ही म्हणतात leader. की तुमच्याकडच्यान आमंत्रण वतात आमच्याकडच्यान आमंत्रण येणार. येना आणि कांय फावटे मुद्दम येना बसून डिसिजन घेतना बसून डिफाय करता डिसिजन. फॉर एग्जाम्पल फाटीं आमचे डिसिजन जालें की आमी एक धरना करतले आनी चार्जशीट दितले म्हणून. दिग्विजय सिंग बाब गोंयान आयले, स्वता तांणी अनावन्स केलें. सायडीक CLP लिडर आसले, दुसरे सायडीक हांव आसलो PCC प्रेसिडेंट. पण एक तितलें आमकां कॉर्पोरेशन मेळूना, पण आमचो धरना बरो जालो. चार्जशीट दिली आमी. एक गजाल सांगात, बिकॉज ऑफ दॅट तुम्ही वी आर टॉकिंग अबाउट प्रताप सिंग राणे. येदी व्हडलें आमी असेंब्ली सेशन पळयलें आनीक आमी सामके टॉप परफॉर्मर्स काडिल्ले असेंब्लींतले 5 जाण. सॅडली देर वॉज नॉट अ सिंगल काँग्रेसमॅन अमॉंग दी टॉप 5 in spite of Congress being the principal opposition party. Are you happy with the performance of your MLA? ना, तुम्ही स्वताच म्हणटा प्रॉब्लेम इज नॉट विथ द पार्टी, प्रॉब्लेम इज देअर विथ देमसेल्फ. दिस कन्फर्म्स इट. पीपल आर वॉचिंग, their constituents are watching. Why is legislature wing not performing? That is the question asked repeatedly of me by Sonia Gandhi and Rahul Gandhi also. I tried to explain to them. I tried to give a solution. The solution is there. We will implement it at any What moment. is the solution to this? Solution is there. We have to give a proper and proactive leadership. So I am not saying that I am going to intervene. It is for them to decide. But if this is the perception of the press and of the people of Goa, then Congress has to be proactive. Proactive and interactive with the masses and people. जर CLP leadership change जाली जाल्यार तुमकां दिसता की कांय बदल जावपाक शकता? ना, CLP लिडरचेर म्हाका चडशें पब्लिकली चर्चा करपाक नाका. तांची कमिटी आसा, तांकडें मेंबर आसा. पण म्हाका कडेन तर कितें आयलें डिसिजन करपाक, हांव डिसिजन दितलो. आय हॅव अ सोल्युशन टू द प्रॉब्लम. आय डोंट वॉन्ट टू And you basically feel that the problem lies with the leadership. I wouldn't say that. That is what they are saying. When they file memorandum that they don't want that leader 7 out of 9, it is what they are saying. I have said that in the past also. It was misquoted in the press. If they have a problem, they come to me for solution. As a party president, I have a solution. I will give it to them. दुसरी गजाल जी आसा की तुमचे आनीक प्रताप सिंग राणेचे रिलेशनशिप वेर इट इज व्हेरी क्लियर की देर इज बिटरनेस. आफ्टर दॅट भालचंद नायक्स प्रेस कॉन्फरन्स इन द काँग्रेस हाऊस देर इज ह्यूज बिटरनेस. नॉट एट ऑल. पळय कितें जालें, हांवें कांय सुरू करूं ना. जेन्ना आमचें म्हापशें अधिवेशन जालें, दिग्विजय सिंग बाबा गोंयान आयले, हांवें आपयलें तांकां. त्या दिसा तांणी एक न्यूज पब्लीश केलो, हेडलायन न्यूज, that I am involved in promoting illegal mining. सो दिग्विजय सिंग बाबा सांगले हांवें अशें हें कोणें केलां तें सांगलें हांवें. असले पयले पेड न्यूज पयलीं येताले म्हणून, टीव्हीचेरूय येताले, पेपरांचेर येता. हें कोण करता तें म्हाका कडेन पुरावे आसा म्हणून. म्हणटकच दिग्विजय बाबान सांगलें म्हाका, कांय हरकत ना, वायट करूं ना तुवें. त्या मनशान, ज्या भालचंद नायकान, जेन्ना हे ऑफिसांसान आमकां भायर उडयल्ले, काँग्रेस यू केल्लें, काँग्रेस आयज रस्त्यार जातली. ताणें आपल्याचें ऑफिस दिल्लें आमकां. आपल्याचो आमचो काँग्रेसचो बोर्ड घातलेलो, काँग्रेस आय म्हणून, पार्टीचो फ्लॅग लायिल्लो. 1-2 म्हयने ताज्या ऑफिसान आसले आमी, ते काँग्रेसमॅन. हांवें दिग्विजय बाबा सांगलें हें हांव क्लॅरिफाय करतलो म्हणून. ताणें म्हणलें कांय हरकत ना म्हणून हांवें ताका ऑफिसान आपयल्लो. ताजेर कसल्यो चार्जीस घालपाक, ते आय हॅव डिस्टन्स माय सेल्फ फ्रॉम इट, एंड दॅट वॉज नॉट प्रॉपर हॅपनिंग फ्रॉम